Somtelia necklace dias hacia otmea cartin mis betuela Godwin Furtado आणि family. तेच भाशेन संपलेल्या सांतिमानू आणि फेर्नांडीस हांच्या फॅमिली मीस बेटवेला. त्या मिसान किरीत भाशेन ह्या इंतेसवा पासोन मागण्या. तेच भाशेन आमच्या डायोसिसीन 13 डिकन हे आयज तांकां पाद्रीची मागणी मेवतली आनी आयज ते पाद्री जातले. तांचे खातीर किरीत भाशेन ह्या मिसान मागण्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्याचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते करी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी स्वर्गदार देवा तुमकां पावून सारून सांगता. मनान चिंतून अंतरान सारून कायदा धरून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध हे बसत लागली सांगता मी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं स्वर्गदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थया. जायत्या जाणांनी आमकां तांचे खातीर मागूंक आयल्या. त्या वेळार तांचो उदास करूया. आयज जायतीं जाणां आपलो चोरून दीस काजाराचें बरोस आनी हेर वार्षिक दीस समजतात. तांचे खातीर ह्या वेळार मागूया. देवा आमच्या बापा, तो बाबार्थ्यांचे जिवीत, खालत्यांची व्हडवी आनी बऱ्या मनशाच्या सासणीक सूख तुवें उदारपणान बसायलाय. त्या सुखाबरीत जिविताचे बोलतेन आमची ताणेल्ली काळजां दादोशी कर. ही आमची खालती विनोदी दोळ्यान आयकून घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणान. स्वर्गदूतांच्या इतिहासा वेले वाचो. त्या दिसांनी देवाचे उतर शिंपडटाले आनी वाडटाले. आपलें काम सोंपतूच बार्नाबास आनी सावलू जेरुसलेमाक पावून वतले. ताणीन आपणा बरोबर मार्क म्हटलेल्या जुवांवांक हाडलो. अंतियोकेचे पवित्र सभेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे बार्नाबास, काळो म्हटलेलो शिमाव, सिरियेचो लुसियूस, हेरोदाचो राजाचो भुरग्यापणाचो इश्ट मानाइन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपवास करताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हटलें, हांवें तांकां आपयल्यात त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपवास आनी मागणें करून ताणें तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतूच ते दोगूय सेल्युसियाक गेले आनी थंय थावन कारवार बसून सिप्रूस जुंवेची वाट ताणें दवरली. सालामासीक पावतूच ते देंवले. थंय ताणें सुदेवांच्या देवस्थानांनी
देवाचें उतर परगोवणे. देवाचें उतर. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणून. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस प्रीत मेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच रोंडार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणून. राष्ट्रां मुरगोटून सतोसायेचीं गितां गावन, कित्याक तूं न्याय परमणें जोडटी कोत्ताय. निधी परमणें कोत्ताय पोरजेची मुनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणून देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणून. उद्गार. सरस्पराक जय जय जेजू म्हणटा. हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव कोत्तात तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सरस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजून व्हडल्यान व्हडें म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, भोगोर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता. आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजी उतरां आयकल्यांत आसतना ती पाळी ना जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फर्मोण मारिना. कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें थारोवन करूंक आयलो. म्हाका लेखिनान म्हजी उतरां मानून घेना, ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा ताची मनसुबी करतलें. कित्याक म्हजें सोंसतुंगी हांव उलोवंक ना, भोगोर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां त्या बापान म्हाका फर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी म्हणटा एकेका पाद्रीचे सेर्मांव तेच भाशेचे परतून परतून तेंच आमकां ते सांगतात. सांगूंक म्हणल्यार आयच्या ह्या सेवाधर्मान जो गूट आमकां सांगलेलो आसा तोच गूट आमी घोडेक दुसऱ्या दुसऱ्या उतरांनी दुसऱ्या दुसऱ्या दिसांनी सांगता. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी ताच्या बापायचें काम कार्य ताणें ह्या संवसारांत केलें. जो हुकूम ताच्या बापायन ताका घालो तोच हुकूम ताणें ह्या संवसारांत पाळूंक येवजिलें. आनी हेंच आमी दर दिसाक दर ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांनी आमी समोरता आनी हेंच आमी परगटूंक वावुरता. पूण गोडेक आमी दुसऱ्या दुसऱ्या उतरांनी हें सोच परगटता की जेजू ह्या संवसारांत आयलो, ताणें आमचो मोग केलो. बापान शिकयला ते भाशेन ताणें हें आमचो मोग केलो. बापायन सांगलां ते भाशेन ताणें आमकां साल्वार करूंक येवजिलें. आनी आमचें मन आमचें जिवीत ह्या स्तोत्रांत उद्गारलेलें आसा त्या भाशेन जावंक जाय. राष्ट्रांत तुका वाखाणून देवा, वाखाणेचें आमचें मन जावंक गरज. आनी हेंच वाखाणेचें मन
आमचे मन करता आसतना देवाची कृपा आमकां मागून घेवन परस जशे भाशेन आमकां स्तोत्र म्हणटा कृपा कर देवा. जायते फावटी आमी हें सोत समजना हें सोत आमी ओळखून घेना तेन्ना देवाची कृपा आमकां परस तरी कृपा मागून घेवया. ताचो आशिर्वाद आमकां मागून घेवया. दुलोबाईन आमकां ताणें पळयल्यार पुरो म्हूण मागून ताचे कडेन मागुया. कित्याक तोच जावन आसा आमचो सोडवणदार. तोच जावन आसा आमकां साल्वार करतलो मनीस. प्रितीच्या भाव भयणो, जेन्ना ही पिडा आमच्या सरभोंवतणी आसा, आमचें काळीज मन सामोळ जाल्लें आसा, तर आमी देवाचेर बाबार दवरूंक जायते फावटी सोदिना. आमकां दिसना की जेजू आसा ह्या संवसारांत. तेन्ना हो सेवादोर आमकां हुस्कायता ह्याच देवाचेर बाबार दवरून ह्या स्तोत्रांत गायलेलीं उतरां आमचीं करूं. तर ह्या वेळार जेन्ना आमी ह्या मिसांत भाग घेता आमकां कृपा मागुया. देवाक वाखाण आमकां सगल्यांक ह्या वेळार सुरक्षीत दवरल्या खातीर, आमकां ह्या जिवान भरल्या खातीर ताका वाखाण ताका महिमा दिवं. आनी तो आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां धिराण भरल्या खातीर ताका आर्गां दिवया. आनी ह्या वेळार ताची कृपा मागुया. हेच भाशेन आमचे फुडलीं पावलां मारून ताचेर बाबार दवरून की तो आमच्या सांगाता आसा आनी तोच आमचो सोडवणदार. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारान तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिलान मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारान आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वयल्यान दिलान मनशाच्या वावरांत केला तो आमकां आत्मीक विगोण जातलो. मोशा बाबा भयणो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोडपोतेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागा. सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोणीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैबान बांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावता तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळून आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारया आमी ती सर्वेस्पराक धन्यवाद. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक पावो. हो कायदो तुजो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी गोत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताची परम योजना आदल्या योजनांत सकुनाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत वचून दिलो तेन्ना आपूण खरो यात्री खरी बेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या सुकसाच्या नादार उलासता सगलो संवसार
आनी सुर्गीचे सूर दळपार निरंतरी गायतात तुझे मुखार दळपराचो सुरविस्फोट स्वर्ग आनी संसार होला तुझ्या वैभवान पूण सुर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नाम येता तुका जय पूण सुर्गी तुका जय जय बापा बरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देवी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशीन खोश मरून सोसून दिवचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समोर तुमची तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिवसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्यात तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत तें वारतलें हें म्हज्या उदासाक करात बाबार्ताचो दुसरो गूट उरगुटुया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एका जितले पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे करता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नोंदतायन मागता सरेस्परा के पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचो बागयोन बापा फिलिप नेरी फेराम आमचो गवली बापा सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे शागोतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें पोरस गीत मुखामोळ पळय मुखावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता मागवार बरी देवाची माई संगतीन बागेवन दोता बागेवन सुजे आनी सोर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां मांडली तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व वेदार बापा सर्व मनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी स्वर्गांत जाता आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां तारणी पडून येवं नाका पूण वायटूंतली आमकां निबार सर्वेस्परासुर वायटूंतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्कांत आमी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडाराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वाशनांत लायता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी
आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटाय सोम्याचे क्रिस्तांत तुवें तुज्या दौलतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात क्रिस्ताची शांती देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटली आमची कापूर कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटली आमची कापूर कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिरी संसाराचे पाप काडटा शिरीच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सुम्या तुवें भितोरेचे म्हाका गावना पूण तुज्या कांच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सोमी म्हणटा तुमकां हांवें संवसारांतले वेंचून काडल्या आनी तुमी वचून फळां दिवच्या तोखतात तसलीं फळां दिवच्या हांवें तुमकां दिवल्या सर्वेस्पराक जोय प्रार्थया कोणवाल्या बापा स्वर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां दवरलें आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळून आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं सोर पुरुदार देव बाप आनी तूं आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान